आमी पळयलें की गोंयभरांत आयज खुबसो आवाज जालो आनी तुमी म्हाका खूब कितें कितें सांगपाक विचारपाकूय सोदता आसतले आयज, कित्याक की खुबशे इंटरनल जो डेमोक्रेसी आसा पक्षाचे बद्दल हें चालूच आसलें. आतां इंटरनल डेमोक्रेसी हितून खूब तुमचे कडेन तुमी आयज प्रश्नूच करपाक येयले आसूंक शकता म्हाका, कित्याक खुबशे ह्या दिसांनी बोवाळूय चालू जालो. पण हांव एक तुमकां सांगपाक सोदतां, कित्याक आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स स्पेसिफिकली हांवें घेतलेली ती लेजिस्लेटीव वर्क आनी लेजिस्लेटीव ड्युटी जी आसा ही म्हाजी जबाबदारी आसा. म्हाका जेन्ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव केलो तेन्ना म्हाजेर जितले जे काम आसा हें हांवें विधानसभेन म्हाजे कडेन जाता त्या पद्दतीन आनी आमच्या लोकांनी जावं गोंयकारांनी म्हाका जितले पद्दतीन जे सांगलें ती कामां हांवें लेजिस्लेटीव ड्युटी म्हणून हांवें निभवल्ली आसा. गेल्या ती 4 वर्सां खुबशे वयर सकयल जालां आसतलें, पण म्हाजे कडेन जाता आनी आमच्या प्रत्येक गोंयकारांचो जो विशय म्हाजे कडेन जे येयले ते विशय हांवें ह्या विधानसभेन एक सत्याच्या मार्गान म्हटल्यार सत्य जे धरून जे लोकांनी म्हाका सांगलें की हो अधिकार आमकां मेळपाक जाय तो अधिकार हांवें थंय मांडलो. आनी जेन्ना आयज खुबशे वयर सकयल कितें येता इंटरनल डेमोक्रेसीच्या बद्दलूय प्रश्न येता तेन्ना हांव एकूच तुमकां सांगपाक सोदतां की म्हाका हांव हांगा येयल्लो आसा, कालूच हांव पावलां. मागीर म्हाका वचोन आमचे जे पार्टी ऑफिस आसा त्या पार्टी ऑफिसान हांव वचोन म्हाजे जितले कितें प्रश्न आसा जावं तेंचे कितें प्रश्न आसा हे मांडटलो, तेंचे कडेन विचार करतलो, तांकां कितें दिसता तेंय तेंच्यांनी सांगचें. कित्याक आमकां जाय की बरे भशेन बरे पद्दतीन हें सगळें जाल्लें आनी बरे पद्दतीन लोकां फुड्यानूय आमी आसलेले. म्हाका ती कांयच हें ना की ती सोशल मिडियाचेर जावं जो आमच्या मिडियाचेर माध्यमांतून जे इंटरनल डेमोक्रेसीचे कितेंय आसूं तें आमी मांडचें म्हणून हांव तुमचे कडेन हें करता, रिक्वेस्ट करता की ज्या पद्दतीन हें सद्याक चल्लां आनी कितें चलपाक जाय आनी कितें फुडें वचपाक जाय, इट इज इंटरनल डेमोक्रेसी मॅटर. आनी ते मॅटर जे आसा ते आमच्या पार्टी ऑफिसान जेन्ना हांव विजीट करतलो, कित्याक आजून पर्यंत हांव पार्टी ऑफिस बेरर्स जावं पार्टीचे जे कोण ऑफिस आसा तितून हांव आजून पर्यंत पावना. सो त्या टायमार वचोन हांव तेंचे कडेन कितें आसा तें तेंच्या बाबतीनूय आयकोन घेतलो आनी तेन्ना तुमकां कितें आसा ती सारकी जाप दितलो. पळय कशें आसा, हांव तुमकां बेजबाबदारपणान ते कमेंट आनी स्टेटमेंट दिवपाक शकना. कित्याक म्हाजो जो कॉन्स्टिट्युशनान आसा त्या पद्दतीन हांव जो ऑफिसान वचोन जे कितें आसा तें मांडटलो. म्हाजे प्रश्न आसा तो तेंचे प्रश्न आसा, बाकीच्यांचे कोणाचे प्रश्न आसा आमच्या हेजे आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीचे तेय प्रश्न कितें आसा ना तेंच्यांनी मांडचे. आनी इट इज अ ओपन फोरम, इट इज अ तुमकां कितें आसा तें तुमकां मागीर हांव तुमकांय ब्रीफ करता, तुमकां कितें सांगपाचें आसा तेंय हांव तुमकां. खुबशे एलिगेशनां जाल्यात तुजेर. पळय कशें आसा, एलिगेशन्स ही खुबशीं जाता, वयता, फाटीं येता, फुडें वयता, खुबशे ते चालूच आसता. पण हांव तुमकां तेजेर कमेंट करपाक शकना आतां, कित्याक लागून म्हाकाय पार्टी ऑफिसान वचोन, कित्याक तें सारकें आसचिना जेन्ना हांव पार्टी ऑफिसान वचनासतना तुमकां एक स्टेटमेंट दिलो तशें जावपाक शकना. कितेंय आसा आमचें कितें म्हाजें कितें आसा तेंचेय पार्टी ऑफिसांचे ऑफिस बेररांचें कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन कितें आसा हेज पर द कॉन्स्टिट्युशन, हेज पर वॉट एवर तेंच्यांनी कितें मागलेलें आसा त्या पद्दतीन हांव उलयतलों. मडगांव मिटींग घेवन तुमी डिसायड केल्लें की पार्टी कोण टेक ओवर करूंक सोदता म्हणून ताका खंय तरी दुखलें म्हणटालो. पळय कशें आसा, पार्टी कोण टेक ओवर करूंक शकना, कित्याक इट इज अ डेमोक्रेसी. आनी जेन्ना पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर ECI तेका क्लॉजीस आसता, तेका कायदे आसता. आयज कोणूय पार्टी टेक ओवर करतलो, पार्टी टेक ओवर करची ना हें सांगपाक शकना, कित्याक तेका पार्टी कोण प्रेजिडेंट जाता, ऑफिस बेरर कोण जाता, नाल्यार इलेक्शन जावन तें जावचें. आनी हांव तुमचे कडेन मागता बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टींचेय तुमी विचारचें की तेंचे कोणाचें इलेक्शन जालां काय ते नॉमिनेटेड आसा, ते सिलेक्टेड आसा, वॉट एवर तें तुमी विचारचें. पळय कशें आसा, तेकाच लागून हांव कितें म्हणटा की इंटरनल जे आमचे डेमोक्रेसी आसा तेज्या बाबतीन हांव वचोन आमच्या पार्टी ऑफिसान वचोन जे प्रश्न आसा ते प्रश्न घेतलो, आयकतलो, तेंचेय कितें आसा तेंय आयकतलो आनी तेज्या बाबतीन मागीर तुमकां सांगतलो. पळय मनोज परब आमचो लिडर, आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जें काम आसा रेव्होल्युशनरी गोन्स जावं रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्ष हें काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा. आनी म्हाका दूख खूब जाता, तशेंच
तोवूय म्हाज्या काळजान आसा. आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून आसलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आसलें. अशें कांय ना वयर सकयल खूब कितें कितें जातलें, पण हांव तें तुमकां बेश्टोच तुमकां सांगपाक सोदिना आनी बेश्टेच तुमकां ते गांवार पडपा सारकें हांव करूंक सोदिना, कित्याक बेश्टेच ते गांवार पडटा आनी मागीर तुमकां जाय तशें तुमी स्टेटमेंट मिडियाचेर घालतले. सो ते इतले दीस पयलीं आशिल्लो पळय, इतले दीस ते आतां दोन वा तीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेणी, तुका आपयलो तेणी, नोटीस धाडले, तुवें एकूय रिप्लाय करुना, तुवें रातचो देखून तुका येता म्हटलो, टायम सांग म्हणलो, तुवें आजुनूय काय रिस्पॉन्ड करूं. आयज तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेता, तें तुजी सगळी हेजी असेंब्लीचे कितें चवलें, तूं हें जो मुद्द्याचेरूय काय सांगना. सो इतले दीस तूं खंय आशिल्ले? पळय, हांवें तुमकां पयलूच स्टार्टिंगूच क्लियर केलें, तुवें मातशें आयकूंक ना दिसता म्हाका. ते मेडिकल रिजन जेन्ना 39A प्रोटेस्ट जालो, म्हाजो हेल्थ ग्रावंड्स मातसो वीक जालो आनी खुबसो म्हाका प्रॉब्लेम जालो. त्या टायमारच्यान म्हाका मेडिकलाक लागून खुबसो इश्यू जाता, तेका लागून हांव मातसो आउट स्टेशन आसलो आनी हें तुमकां पयलीं स्टार्टिंगूच सांगलें. सो अशें न्हू की बाबा, आनी हांवें तांकां इन्फॉर्मूय केल्लें की हांव आसचिना म्हणून. तेंय तांकां इन्फॉर्म केल्लें. जेन्ना म्हाका CEC बॉडीचे जावं बाकीचे म्हाका प्रश्न येयल्ले तेन्ना हांवें तांकां इन्फॉर्म केल्लें. पळय, तुमकां हांव हे प्रश्न हांव सांगपाक शकना. ते कितें आसा ते ऑफिसान वयता, ऑफिसान कितें आसा तें आयकता आनी त्या पद्दतीन तुमकां मागीर परत प्रेस ब्रिफींग दिता. आतां तुवें सांगलें न्हू तो काळजान आसा आपल्याचो लिडर म्हणून, तुका खबर आसा ताणें रिजायन केलें तें? हय डेफिनेटली. आतां हांवें पळय आतां हांव तुमकां कांय सांगपाक शकना प्लीज, कित्याक हांव तेजेर कमेंट करपाक शकना. कित्याक जेन्ना हांव ऑफिसान वयतकूच म्हाका तेजेर सारके कमेंट्स हांव दिवपाक शकतलो, नाल्यार तुमकां बेश्टेच हांव वयल्या वयर कमेंट दिवपाक शकची ना. मिनीट ऑफ द मिटींग मागलेले थंय आनी ते दिवना म्हणून तूं ऑफिसान वचनासलो म्हणून. पळय कशें आसा, आमी मातशें कितें आसा कितें ना हें सगळे तरेचे जे प्रश्न आसा हे हांव जेन्ना ऑफिसान वयतलो तेन्ना वचोन म्हाका मेळटले. मागीर तेजे नंतर तांकां कितें आसा, कित्याक पळय कशें आसा तें खंय आउट करप हें म्हाजे हितून ना. कित्याक म्हाका कितें येयलें कितें ना अशें खूब कितें कितें जालें, पण तें हांवें केन्नाच आउट करूं ना आनी केन्नाच तुमकां मिडियाक सोशल मिडियाचेर हें केन्नाच घालूं ना. सो म्हाजें एकूच हें आसा की हांव जेन्ना ऑफिसान वयतलो, आमच्या पार्टी ऑफिसान वयतलो तेन्ना पार्टी ऑफिसान हांव तेज्या बाबतीन उलयतलो, कितें आसा प्रश्न ते जाणून घेतलो. बाकीच्यांक कोणाकूय पार्टी ऑफिसान हें करपाचें आसा तें आतां तूं इतलें उलयता जाल्यार जे मनोजान इतले आपणाच्या फेसबूक पोस्टार पोस्ट घातले, तेंची नांवां घेतली, तेंची नांवां घेतली, हे एंटी पार्टी एक्टिविटीज वो आनी कितें खूब जाण करता, तेजें सो हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन ऑल दोज थिंग्स? पळय कितें आसा, हे जो कितें आसा तो फूल कॉन्स्टिट्युशनान आसा. आयज कोणान कितें एलिगेशन घातलें कितें ना तेजेर हांव कांय उलोवंक शकना. पण पार्टीक हें कितें आसा हें क्लियरिफाय जें करपाक जाय, वॉट एवर क्लियरिफाय करपाक जाय तें पार्टी ऑफिसान जेन्ना आसा तितून उलोवंक ना. पण कशें आसा, आमच्या जो पार्टी कॉन्स्टिट्युशनान कितें आसा त्या पद्दतीनूच चलतलें. तें आतां तेजेर हांव कमेंट करपाक शकना, तें तुमी तांकां विचारा. तुमचो पंच वांगडी तेका काढलो आणि तुम्ही त्यांच्या वांगडी दिसले म्हणून तुम्ही एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटी केली असो आरोप आशिल्लो, जाल्यार आता तुम्ही जुलिया साल्मेदा वांगडा आसा काय तुमच्या पार्टी वांगडा आसा? पळय हांव सदांच म्हाज्या पार्टी वांगडा आसा आनी सदांच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही जेन्ना स्थापीत केली तेजे फुडें व्हरपाक लागून आमचो सगळ्यांचो एकटे रावन आमी काम केल्लें आसा आनी हें फुडें काम चलचें हेंय म्हाका दिसता. आतां जो प्रश्न तुवें केला त्या प्रश्नाकूय हांव जाप दिता. कारण कितें आसा, कित्याक जेन्ना आमच्या मतदारसंघात म्हाका निवडून दिता अंडर कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया आमी ओथ घेतलेलो आसा ह्या विधानसभेन. जेन्ना विधानसभेन हांव येयलो तेन्ना ओथ घेतला. आयज कोणूय नागरीक जेन्ना आमकां कितेंय कामाक लागून कितेंय तेंचे वॉलंटरिली कामाक लागून येता तेन्ना आमी तेंची जाप जी आसा ती जावं तांकां कितें हेल्प करपाक जाय, सपोर्ट करपाक जाय, तें आमी करपाक जाय. ही आमच्यांनी ओथ घेतली आसा. रायट टू इक्वेलिटी हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. रायट टू आनी अनटचेबिलिटी जावं एबोल्युशन ऑफ अनटचेबिलिटी हें ऑलरेडी केल्लें आसा. म्हणजे अनटचेबिलिटी असो कांय प्रयास ना. सो हें हांव तुमकां क्लियर सांगता की जेन्ना कोणीय समज अशें हेल्पाक येता, आयज कितलेशे जाण गोंयकार आमचे कडेन येता सपोर्टाक जावं हेल्पाक येता तेन्ना आमी जे तांकां हेल्प करपाक. इतली तुवें सीईसीची मिटींग अटेंड केली ना आनी आतां सांगतो आपूण ऑफिसान वयतलो म्हणून, जाल्यार तूं ऑफिसान केन्ना वयतलो, कितें आसा? पळय हांव एकूच सांगता, जेन्ना हांव निवडून आयलो जावं येवच्या पयलू पासून खंयच्योय मिटिंग्यो ज्यो आसा ह्यो मिटिंग्यो हांवें सगल्यो अटेंड केल्ल्यो आसा. तशेंच तेज्या पयलू आमच्या एज अ लेजिस्लेटर जो म्हाजो प्रायमरी फोकस जो आसा तो लेजिस्लेटर म्हणून आसा. तुमी मुद्दम हिस्ट्री काडून पळया, विरेश बोरकर खंयच्याय कमिटीच्यो ह्यो जितल्योय कमिटी आसा ह्या कमिटींक एबसंट कितले फावटी आसा काय तो मुद्दम हिस्ट्री काडा. मुद्दम तुमी पळया कोण आमदार थोडे जाण येयत ना
ते आसत ना, पण हांव त्या प्रत्येक जे हेका मिटिंगे ज्यो आसता बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स, हांव त्या प्रत्येक मिटिंगेक वयता. तशेंच विधानसभेन तुमी पळया खंयचे विधानसभा सेशन हांवें खंय सोडून गेल्लो आसा जावं कितें गेल्लो आसा हें तुमी पळया. माझी ड्युटी जी कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ती कॉन्स्टिट्युन्सीची ड्युटी हांवें त्याच पद्दतीन निभयल्ली आसा. जितली कामां आसा कॉन्स्टिट्युन्सीन ती हांवें कामां केल्लीं आसा आनी फुडें कामां आसा तींय करता. तशेंच जेन्ना जेन्ना म्हाका पार्टीचे रिप्रेझेंटेशन आसा त्या टायमार हांवें गेलो, वॉट एवर कितें ना तें क्लेरिफिकेशन सगळें हांवें दिल्लें आसा. सो हें कितें आसा तें हांव पार्टी ऑफिसान वयतलो आनी तें मागीर क्लेरिफिकेशन दिनेश एक सांग पळय म्हाका, तूं इतलें उलयता तुवें कमिटीचें मिटींग अटेंड केल्या, असेंब्लीन केल्या, तुका खबर आसा तुज्या जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आसा ताणें सांगलेलें ही हॅज स्पोकन अबाउट युअर परफॉर्मन्स इशू इन असेंब्ली, तुजें परफॉर्मन्स लेवल देवाला, विजयाक प्रेज केलो आनी तूं मिटिंगेक अटेंड केला, तूं असेंब्ली अटेंड केला म्हणून उलयता. सो हाव डू रिएक्ट ऑन दिस? पळय हांव एक सांगता की म्हाजें परफॉर्मन्स कितें आसा कितें ना हें सगळें गोंयकारांक खबर आसा. आनी ना हांव सांगता गोंयकारांक खबर आसा, गोंयकारांक दिसता फाल्यां हांव सानंद्र मतदारसंघान इलेक्ट जावन येयल्लो आसा, लोकांक खबर आसा, गोंयच्या लोकांक कितें आसा तें खबर आसा. समज दॅट इज अप टू द पीपल, हांव सांगपाक शकना. आनी फाल्यां कोणूय कितें सांगता हांव तेजेर रिएक्ट करूंक शकना. ओन्ली बिकॉज ना तेंचे पळय काळजांच्या एक ना हांव एक सांगता, काळजांतल्या मनशाचे मरे वायट उलोवप आसना. आनी वायट समज हांव उलयल्लो नाल्यार इतले दीस खूब कितें कितें जाल्लें हांवें केन्नाच तेजें रिएक्शन दिवंक ना, तुमकां खबर आसतलें. आनी हें जे डेमोक्रेटीक वेन आसा म्हटल्यार जो इंटरनल डेमोक्रेसीन कितें लागता त्या पद्दतीन आमी पार्टी ऑफिसान वचून कितें आसता करतले. पळय हांव पळय कितें केलां कितें ना तें आतां पळय हांगा कितें उलयता तें लागना, बट जे पार्टी पळय तें जें कितें आसा पळय तें पार्टी ऑफिसान वयतकूच कळटलें. कित्याक म्हाका कितें येयलां तेजेर हांव लिगल्ली तांकां कितें आसा तो पॉयंट मांडटलो, ते पॉयंट मांडले म्हणटकूच म्हाका कळटलें की बाबा एक्झॅक्टली कितें जालां तें. पब्लीक डॉमिनान तुमचें नांव घेवन आयलां की बाबा तुमी खंयची मिटींग अटेंड करिना, काही मडगांव मिटींग जाली थंय एंटी पार्टी एक्टिविटी झाली, तुमी पार्टी ओवर करपाक ट्राय केले, हे सगळें पब्लीक डॉमिनान आसा. आनी तेंच्यांनी उलयलां, प्रेसान उलयलां, जेन्ना प्रेसान उलयलां जाल्यार हे फोटी काय करायचं. पळय हें तुमकां सांगता कित्याक पळय पार्टी कॉन्स्टिट्युशन जें आसा पळय, कॉन्स्टिट्युशन म्हटल्यार तो बायबल, ती गीता, परत कुराण हें आमी पळयता. फाल्यां कोण खंय कितें उलयता कितें ना हें तेंचेर आसा, तें फुडलें हें आसा. पण हें जितलें आसा पळय तें पार्टीचें जेन्ना ऑफिस आसा ऑफिसान वयतलो तें पार्टीचे ऑफिस बेरर आसा तेंचे कडेनूय अपॉयंटमेंट घेता, तेंकांय विचारता आनी बाकीचे कोणाक आसा तेंकांय विचारता. हांव तुमकां टायम आनी डेट हांव जेन्ना वयतलो आनी मागीर तेंकां सांगता पळय हें सगळें जें आसा पळय प्रश्न आसा पळय हांव थंय गेल्या शिवाय तुमकां बेश्टो आन्सर दिवंक शकना. तेजेर कमेंट हांव करपाक शकना सद्या. कित्याक लास्ट 3 म्हयने पार्टी बंद करपाच्या वेळार कितें विचार चलता पळय हेकाच लागून हांव तुमकां एकूच सांगता की तुमी आतां म्हाका प्रश्न करतले हांव परत तेच सांगतलो. सो म्हाका एकूच जाय की आमचे जेन्ना ऑफिस बेरर्स थंय ना जाल्यार हांव सांगपाक शकता. परत पार्टी प्रेसिडेंटशीप घे म्हणून रिक्वेस्ट करतलो. पळय हांव एकटो सांगपाक कोण न्हू, कित्याक सगळे जे पार्टी ऑफिस बेरर्स आसा कॉन्स्टिट्युशनान सगळे कमिटीज आसा जावं बाकीचे फावंडर मेंबर्स आसा अशे खूब तरेचे कॉन्स्टिट्युशन बरयल्लें आसा. हें सगळें जें आसा तें आमी ऑफिसान वयतकूच कळटलें न्हू. पळय पर्सनल म्हाजें ओपिनियन इतलेंच आसा की कितें जाता तें डेमोक्रेटीक वेन जावपाक जाय आनी डेमोक्रेटीक वेन हें फुडें चलपाक जाय. म्हाजो पर्सनल हें तुमकां सांगलो हांवें कितें जें आसा तें डेमोक्रेटीक वेन जावपाक जाय, कॉन्स्टिट्युशनल वेन जावपाक जाय आनी तें कॉन्स्टिट्युशनल वेन वोटींग जाय कमिटीन की मनोजाक परत रिटर्न हाडपाचें, तितून तुमचें वोटींग ताका परत हाडपाक आसतलें काय नाका हाडपाक. पळय कॉन्स्टिट्युशनाचें तुवें हें आसा पळय तें आमी ऑफिसान वचोवलें, हांगा आतां प्रेस मिडियान आमी उलयले तें तुमी आनीक बोलतात कितें घालतले. जुलियसान एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्ल्यो तुज्या हिसपान पळय लुसियन कितें रॉंग केलें हो पळय बसला, लुसियन रॉंग केला ना तो एंटी पार्टी एक्टिविटी जालो पळय बसला. पळय एंटी पार्टी एक्टिविटी कितें केला ना हांव एक सांगता की इंटरनल डेमोक्रेसी अंडर खूब कितें कितें जाता, खूब जाणांचेय दुसऱ्यांचेय जाता, सगळ्यांचे ते आसतात.
पण हांव तेजेर कितें क्लॅरिफिकेशन आसा ते पार्टीच्या हितून वचून म्हाका क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय तेजेर आनी कितें म्हणून कमेंट आनी तूं करता दी रे तिका नो डावट तूं तुमच्या publicly पार्टी भायल्यान ताणें पब्लिकली सांगला न्हू तुमच्या हितून येता ताणें पोस्ट घातल्या तुज्या ऑफिसांत तुका सांगलें पळय तेजी सांगात सोड म्हणून ना ते केन्ना तुका ना ते सांगलें? कितें आसा पळय हांवें तेजेरूय वॉट एवर रिप्लायज म्हाज्या सायडीची आसा ती हांवें दिल्ली आसा सो अपार्ट फ्रॉम दॅट आनीक कितें आसा जाल्यार हांव थंय वचोन आमची बसका घेवन ते कितें आसता उलयतलो पॉलिटिकल टायमार मेळटलो काय क्लॉक टायमार तेका दोन्ही टायम धरा तुमी पॉलिटिकल आसात आनी क्लॉक टायम दोन्ही आसतले सगळे ब्लॉक आसा पळय ब्लॉक आसा ते डिझॉल्व केल्या हय. सो इवन तुमचो सांगता तुमचो ब्लॉक डिझॉल्व पळय हय ब्लॉका लागून सगळे जाणां म्हणटात ना कितें आसा जाणा मरे हांव सद्याक नासलो गोंयांत हांव गोंयच्या भायर आसलो आतां येवन म्हाका ऑफिसान वचोन उलोवचें पडटलें कितें जालें कित्याक लागून हें केलां आनी हांव CEC मिटिंगेकूय नासलो सो आय कांट टेल हें CECचे मेंबर आसले जो ऑफिस बेरर आसले दे कॅन गिव अ प्रॉपर क्लॅरिफिकेशन So, आनी सांगले हितून एक कळत येता की आतापर्यंत जे घडला तेचे तुझ्याकडे कांयच नॉलेज ना तू कांयच नको तुका आख्खे गोंयचे खबर आसता, पार्टीचे खबर ना? हे तुमचे व्हिडिओ इतले ना 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 पळय पळय कशें आसा जाणा मरे आतां पळय कशें आसा मरे घरांतल्यो खबरी मरे भायर घालप आसना सो आतां ना ना आतां पळय तुका इकून दिलो मरे ना ना आतां ज्या तरेन हांवें तुमकां कितें सांगलें की घरान जेन्ना आमी वयतले तेन्ना हांव घरान उलयतलो कितें आसा ते प्रश्न आसा ते वयर सकयल कितें आसा ते तेय म्हणटले हांवूय म्हणटलो घरान आतां वयतलो म्हणटा पूण घराक ऑलरेडी उजो लागलो तुमच्या पळय घरा पावोवपाकूय ना तूं विरेश सर, आतां तुमचो ब्लॉग सांजांद्रे ब्लॉग तुझे कडेन उलयला कित्याक तेंच्यांनी फाटीं प्रेस कॉन्फरन्स घेवन खूब आरोप केल्ले मनोज डिस्कस केला कितें पळय थोडे म्हाका आमचे जे हे आसा ब्लॉकाचे आसा तेजे म्हाजे कडेन उलयल्ले आनी तेंच्यांनी प्रश्न म्हाजे कडेनूय मांडले खुबशे तांकां प्रश्न दिसले जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटी आसा तेंचे सो तेंच्यांनी म्हाजे कडेन मांडलेले सो हांवें म्हाका कितें खबर आसा तें हांवें सांगलें तेंकां विरेश, आनी एक विशय कितें आहा जाणा? की तूं इंग्लंडाक वचोन UK वचोन सगळें change ना रे बाबा, तुमी एक विशय हाडटा आनी कितले उरलेले जालो सगळें चेंज जालें कितें तुजो विशय पळय तुमी आतां एक पॉयंट हाडटा पळय हो एक तेणें सारको बरो प्रश्न केला तुमचो अफवा घालता आनी कितें कितें घालता हांव काँग्रेसीन वयतलो हांव आनीक खंय वयतलो अशें तशें जाता अशें कांयच ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वांगडा जे आमी स्थापीत केल्ली आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फुडें व्हरपाक जाय गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या हिता खातीर आमकां खबर आसा काँग्रेस कशी आसा BJP कशी आसा हें सगळें आमकां खबर आसा सो हेजेर हांव आनीक प्रश्न तुमी ज्या तरेन सांगलेलें आसा हांवें प्रत्येक जाणांक जाता तितले प्रमाणान म्हाजे प्रश्न तुमचे आन्सर केल्ले आसा पण एकूच तुमकां सांगता की गोंय हें उरपाक जाय गोंय राखपाक जाय नाल्यार आमी एकजूटपणान हें काम करचें पडटलें आयज गोंयांत कितलेशे विशय आसा हे विशय आमी हायलायट करूंक जाय आयज 39A सारको जो ज्वलंत विशय आसा हो ज्वलंत विशय गांवांनी व्हरपाचो प्रयास आनी जो लोकांक मेळपाचो आनी लोकांक घेवन आमी हे जे नाका जाल्ले जेंच्यांनी एमेंडमेंट हाडल्या कायदे हाडलेले आसा हे भायर मारपाचो प्रयत्न जो आसा तो आमी करता तुज्या मनशांनी तुका हायलायट केला तूं पळय, तुज्या सांगानूच ना कांय फुडल्याचे इलेक्शन येता त्या इलेक्शनात तूं RGP पक्षांतल्यान इलेक्शन लढयतलो काय दुसरें हय डेफिनेटली RGP पक्ष हो आमचो पक्ष आसा आमी सगळे एकजूट रावन RGP पक्षा द्वारे एकटे रावन आमी काम करतले आनी फुडें 2027चे इलेक्शन लढटले पळय हांवें आतां तुमकां आन्सर दिलो अध्यक्ष पदाचे ते कितें आसा ते इलेक्शनाचे हेजेर जावंक शकता हांव तेजेर सांगपाक शकना आनी इट इज अ इंटरनल डेमोक्रेसी मॅटर थँक्यू पळय हांव तुमकां एकूच सांगता जें कितें हें आसा तें पार्टी ऑफिसान वचोन आनी पार्टी कडेन मेळोन आमी उलयतले तुमकां तेजे वयर तुमकां हें आसा तें आफ्टर सेकंड ब्रिफींग जी आसा ती तुमकां दितलो त्या ब्रिफींगेक तुमकां हांव क्लॅरिफाय करता 39A सायड इफेक्ट म्हणून तो 39A सायड इफेक्ट कितें पळय 39 सायड इफेक्ट तुमी पळयता आयज गोंयांत 39 सायड इफेक्ट तुमी पळयता आयज गोंयांत कितें पद्दतीन न्ही कामां चालू आसा ती 39 एक लागून गोंय काबार जाता हो सायड इफेक्ट आनी तुज्या पार्टीक लागला सायड इफेक्ट आतां पळय तें हांव सांगपाक शकना हांवें कितें आसा तें म्हाजें सांगलेलें आसा तुमकां जुलियस आंबेडकर हा पळय तुमचो तो हिंदूच्या अगेन्स्ट रिलीजन एक सेंटिमेंट हटकट डावन तुमच्याच पक्षाने हे केला आणि सीएम स्टेटमेंट पळय सीएमाचो कितें स्टेटमेंट आसा हो सीएमाक खबर आसतलो आनी तुमी पळयता आसतले सद्याक कोण
कोण गोंयांत हाडटा, कोण कितें स्टेटमेंटां दिवपाक हाडटा, ते स्टेटमेंट दिता. गोंयांत मागीर जो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाता, जो आमचो पीस जो आसा तो पीस पिड्ड्यार जाता. सो अशे खुबशे प्रयत्न हे करूंक सोदता अशें तरी म्हाका दिसता. जुलियसान पोस्ट घातलो सो तेजेर तुजें कितें म्हणटा? पळय कशें आसा, आतां खूब जाण खूब कितें कितें म्हणटा, हांव तेजेर तुमकां रिएक्शन दिवंक शकना, कित्याक प्रत्येक जाणांचें कितें कितें आपणाचें पर्सनल हेजेर आसा. थँक्यू. जालें पुरो पुरो. पळय हांव एक सांगता, कॉम्युनल हेट्रेड कोण कोण करता म्हणटा पळय, हे जे आसा ते पार्टीचे हितून बसना आनी पार्टीचे आमच्या जो कॉन्स्टिट्यूशन आसा तितूनय बसना. आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी आतां एक प्रश्न करता, आतां पार्टीचे मेंबरूच ना जाल्यार तेजेर आमकां प्रश्न आसा कित्याक? थँक्यू. थँक्यू. सगळें बरें आसा, सगळें कूल आसा. थँक्यू. हय सगळें बरें आसा म्हटलें मरे तुमकां. थँक्यू.